बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमच्या स्मी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुंस पुरो सुमिया अपुर्बायच्या आविलाच्या सांतेरजाच्या या उतरांचेर आमचो नियाळ या नव्यानाच्या दिसांनी आमी बांधून हाडलो. तुमी एकलोच म्हज्या जिवितांत पुरो, दुसरें कितेंच म्हाका नाका असलें चिंतप तिचे थंय दर दर म्हूण दिसून येतालें. संवसारी सबार संगतींनी मेतर जावन आसल्या म्हाका आनी तुका जेजू एकलोच पुरो म्हणलें धैर्य आयचें हें फेस्त दिवं दी. आनी आमी हांगा सावन मीस सावन पाटी येत आसतना त्याच संतोशान जेजू म्हजे थंय आसा, तो म्हजे थंय आसतना कोण म्हजे विरोध वसत, कोण म्हजे कोंत्र वसत म्हणलें चिंतप घेवन आमी घरा या. सबार पोटी जेजूक बगलेन दवरून आमी दुसऱ्यांक आरावन धरलां. जावं पुरो धनदिरव्याक, जावं जर त्या व्यक्तीक ह्या व्यक्तीक स्थानमानाक आनी हुद्द्याक आपणाचे बाडायक जायत्या आस्त बदकाक हांवें आरावन धरन हांवें संवसारीत समुद्र ठिकाणो म्हणून हांवें लेखलां. सोम्याक विसर, सोम्याची विसर पडल्या. ह्या सौ ल्हान व्हड पथकांचें बोगसणें मागून केरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमकां सतां आयती करया. हांव पातकी आनी तुमकां सांगता, मोनान चिंतून कोणानुसारून वायट धरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो सगळ्या देवदूतांनी भक्ता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवाक स पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Soumya
प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या बोपवीत नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका देन वाचता. या जिवितांत जी गोडसाण साकून दादोशी जावंक आणि सर्गार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणे बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवे पवित्रत्वाच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतलें वचप. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें, तुमचो म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हरू, पूण म्हजे सांगाता तूं कोणाक धाडटलोय म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक ना. तरी तुवेंच सांगलाय, हांव तुका नांवान वळखतां आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय. तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलोलो जावन आसतलो. हो लोक तुजी पर्ज म्हूण उडास दवर. सर्वेस्परान जाप दिली, हांवूच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. मोइजेन म्हळें, तूं आमचे सांगाता येनासता रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका. तूं आमचे सांगाता येनासता रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें. तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी, हांव आनी तुजी पर्जा संवसाराच्या सर लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटले. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, जें कितें तुवें विचारलाय तें हांव करतलो, कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या आनी हांव तुका नांवान वळखतां. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पते मोसो आधार, तोस मोसो सांभाळणार. सर्वेस्पते मोसो आधार, तोस मोसो सांभाळणार. तुझ्या नावाचे व्हड पदवे म्हाका निवार देवा. तुझ्या बळान म्हाका तूं नीर कंदी देवा. सर्वेस्पते मोसो आधार, तोस मोसो मागणे मोजी तूं आयक देवा. मोजी बोब आयकून दी. तूंच म्हजो एकच आधार, म्हाका कांदी. सर्वेस्पते मोसो आधार, तोस
त्या मोनात हांव बली भेटयता सर्वेस देव मोसो आदार तोच मोसो सांभाळना सर्वेस देव मोसो आदार तोच मोसो सांभाळना Jai, 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 सर्वेस पुरा. 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 उलय आता सोम्या तुझो सांगोल आयकाता तुझी सासणी उतरां काळजान घेवंक हांव लालेता उलय आतां सोम्या तुझो सांगोल आयकाता तुझी सासणी उतरां काळजान घेवंक हांव लालेता जय 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 सर्वेस पोरा 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 सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां परमणे जेजू क्रिस्तची शुभोर्ता महिमा तुका येसुम्या तुम्ही म्हजे थंय एकवटन राबा तेदना हांव तुमचे थंय एकवटन रावतलों जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत पोळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी पोळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवल तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट पोळ दिता कित्याक म्हजे बिने तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातल्याक पांट्या बरी खातर उडयतले आनी तो सुकोवन बेतलो तसले सुके पांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट पोळ दिवन म्हजे शीस म्हण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता देवाचें बुतरी वाकडी तुका क्रिस्ता प्रागच्या बाळका जेजूक मान करूंक आनी ताचें दाबाजीक फेस्त आचरूंक हांगासर जमलेल्या मोगाळ भक्तिकानो तुंस पुरो सोमिया अपुरबायेची उतरां आनी सोमी एकलोच म्हाका पुरो म्हणल्यार त्या चिंतपाक लागून ह्या सकाळीच्या वेळार आमी इतलीं जाणां हांगासर सांगाता जमल्या
मनशा स्वभाव स्वाभाविक जावन आमी एकलो आनी एकल्याक चिडकोन रावोंक लागीं रावोंक कुशी व्हरता. नो मॅन इज एन आयलँड. कोणी मनीस एकलोच रावोंक कुशी व्हरना. आनी एकल्याक होंदून रावोंक आनी एकल्याच्या लागीं जावंक टू बी इन कंपनी आमी केन्नाय आनी एकल्याचो सांगात सोदता. हे केदळांतल्यान आयलां गे म्हळ्यार आमी एक ल्हान भ्रूण जावन आवयच्या गर्भांत आमी आसता आसतना त्या गर्भकोशाच्या वंटीक आमी चिडकोन रावल्ल्या. थंयसर आमकां भद्रती मेळिल्ली. मनशास्त्रज्ञ म्हणटात द ग्रेटेस्ट सेक्युरिटी एन एनी ह्युमन बिईंग एक्सपिरियन्स वॉज इन द मदर्स वूम. आवयच्या गर्भांत संपूर्ण भद्रती आमकां मेळटा. आवयक आमी चिडकोन रावता. आनी तें भुरगें भंय पडलें म्हणटा आसतना द उम्बिलिकल कॉर्ड आमी म्हणटा वार कातरली म्हणटा. आनी त्या कितें जालां आवय ताणटा आमकां एक सेपरेशन भोगलें. आमी किळस घालून रडटा. वी नेवर क्राय द वे वेन वी क्रायड फर्स्ट टायम. आमी तेन्ना इतलें रडल्या कित्याक आवय ताण मेळिल्ली भद्रती म्हजे ताण कांड वेली म्हणून. हर एक भुरगें रडता. खंयचेय भुरगें हांसून धरणीक पडलें पळयलां तुमी. डिलिव्हरी रुमाच्या भायर रावल्ल्या जाल्यार तुमी आयकूंक रावचें हांसचें रडचें. रडचें कित्याक रडता. येदोळ हांव भद्र आसली. आवय म्हाका दन रावल्ली. आवयन म्हजो हात सोडलो. ह्या भिरांतेन ह्या कावजेणेन तें भुरगें रडटा आनी ह्या संवसारी उस्वास घेता. पूण आवय क्रमेन त्या भुरग्याक पोटलून धरता, आरावन धरता. थंय परत्यान आवयक चिडकोन म्हजी मम्मी, म्हजो डॅडी, म्हजें कुटुंब म्हूण हांव त्या हाचेर वाडोवन येता. म्हाका एक म्हजें म्हणलें आसा. म्हजें अस्तित्व थंयसर आसा. देखून हांव चिडकोन रावून फुडें वेता. थंयच्यान आमी फुडल्या स्थानाक पावता. आमी इस्कोलाक वेता. इस्कोलाक येतना उजव्याक दाव्याक बसली म्हजी फ्रेंड्सां जावं पावतात. टिचरीक हांव म्हजी टिचर म्हणटा. आनी म्हजी टिचर एक भुरगें रडटालें खंय. ताका पयल्या क्लासींतल्यान दुसऱ्या क्लासीक वर्ग जालो. पास जालां तें भुरगें पूण रडोंक लागलें. कित्याक रडटाय पुता. टिचर फेल जाल्या ती थंयच आसा. तिनूय हांगा येवंक जाय. म्हणजे ताका एक चिडकोन रावून म्हज्या टिचर हांवें लागीं आसूंक जाय. म्हजी फ्रेंड्सां म्हज्या सांगात आसूंक जाय. असलें चिंतप मनशा थंय क्रमेण वाडोवन येता. आमी फुडें वयलें शिकप पावता आसतना एक इस्कॉल सोडून आनी एका इस्कॉलाक वता आसतना फ्रेंड्सांक आदेवस मागता आसतना एक संस्था सोडून आनी एका संस्थ्याक येता आसतना आमकां तेंच न्हू म्हूण भोगता. कित्याक आमकां ती भद्रती आनी तें चिडकोन रावचें सांगात आसचें आमकां जाय म्हणलें भोगप. आमकां जाय म्हणलें भोगप आमचें थंय आसा. ही मनशाचो गूण, मनशाचो स्वभाव. हंता हंताक आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या गांवाक आमी आरावन धरता. आमच्या घराण्याक आमी आरावन धरता. म्हजे आल्कोन गोन्साल्वीस आनी एकलो सिक्वेरा आनी एकलो डिसोजा ताका आमी धन रावता. आमच्या कुटुंबाक आमी धन रावता. आमच्या कामाक आमी धन रावता. आमच्या फिरगजेक आमच्या वाड्याक धन रावता. अशें आमच्या जिवितांत चिडकोन रावचो स्वभाव म्हजे थंय आनी तुजे थंय दर दर म्हूण दिसून येता. हें बरें, हें संपें. पूण हो स्वभाव देवाचो स्वभाव, देवाचो गूण. देव आमकां चिडकोन रावोंक कुशी व्हरता. हाच्या वांजेलांत तुमी आयकलें हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसात फांटे. आनी ह्या फांट्यांनी दाखवालीक चिडकोन रावल्ले खेरीत तुमचे थंय जीव आसना. देव आशेता म्हज्या फांट्यानो म्हजे थंय रावा. म्हजे तान पयस वचनाकात. तुमी गेल्यार तुमचे थंय जीव आसना. तुमकां सावर्ण बेंडून उज्यांत घालतले. देखून म्हजे थंय तुमी रावा म्हूण धर्न वणकाणेवंक प्रयत्न करता. देव आपयता जाल्यार मनशा स्वभाव तडेपोटी देवातान पयस वचून दुसऱ्या वस्तूंक चिडकोन रावोंक सदान करता. देखून देव आमकां परत आपणा थंय आपयता. जुवांवच्या वांजेलांतलें वचप म्हाका आनी तुका आज आपोवणी दिता. देवाक चिडकोन रावोंक ताका मात्र म्हजो देव म्हूण वळखून घेवंक आज म्हाका आनी तुका आपोवणें मेळ्ळां. न्हंयत इल्लें उदक आसलें. बापूय न्हंय उतरता आसतना दुवेक म्हणटा पुता म्हजो हात घट्ट धर. उदक इल्लें आसा सोडी नाका. इल्लें उदक आसतना भुरगें कावज येता आनी भुरगें म्हणटा डॅडी डॅडी हांव तुजो हात धरल्यार आनी इल्लें उदक आयल्यार म्हाका भिरांत दिसत. ताच्या बदलाक तूंच म्हजो हात धर. तूं हात सोडिनाय म्हणलें खंडीत म्हाका कळीत आसा. तूं धर. तुजो हात ओड. म्हजो हात ल्हान. तूं धर. आनी बापूय घट्ट भुरग्याचो हात धरता आनी धਰਨ न्हंयच्या पलतडी पावयता. मोगळ भाव आनी भयणी आज तुवें आनी हांवें करी जाय जाल्लें इतलेंच.
देव म्हणटा म्हाका आनी तुका म्हजो हात धर. देवाचो हात धरचे इतलें बोळ म्हाका ना. देवाचो हात धरता आसतना देव म्हाका चड व्हड दिसता. ताच्या लागीं वचून थोडे फुडें भिरांत दिसता. देखून आज हांवें म्हणूंक जाय देवा हांवें तुजो हात धरचो न्ही, तूं म्हजो हात धर म्हाका फुडें आपोवन व्हर. वी हॅव टू थ्रो आवरसेल्स इन द हँड्स ऑफ गॉड. लेट गॉड होल्ड अस अँड टेक अस टू द अदर हार्बर. असले चिंतप आमचे थंय येवंक जाय. हें शिकोवन आज आमी आविलाच्या सांत तेरेज आमच्या कार्मेली सुदारकी तिचे तावन जोडून घेता. आविलाची सांत तेरेज तुमी कळीत आसा, 16व्या शेंकड्यांत कार्मेलीत वडदेक नवीकरण केल्ली. तिचे थंय असली उर्बा आसली. देवा खातीर म्हजें जिवीत समर्पूंक जाय. 12 वर्सांची पिरायेर आसता आसतनाच धाकट्या आपल्या भावाक रोड्रिगोक घेवन आपूण मारतीर मरता मूर गांवांत मारतीर मरता म्हूण भायर सरली. धाकटी भुरगीं घरांतल्यान पयस गेली. अंकल सोदून आयलो. वाटेर मेळ्ळ्या भुरग्यांक धरून घरा हाडलें. मारतीर मरोंक भायर सरली. पळया कसलें चिंताप ह्या धाकट्या भुरग्याच्या तकलेंत आसलें. क्रमेण कॉन्व्हेंटाक रिगली. कॉन्व्हेंटांत रिवून कॉन्व्हेंटाचें जिवीत सादें सुडाळ पळोवन हें जिवीत सादें न्ही. हांवें क्रिस्ता खातीर संपूर्ण समर्पण करीत जाय म्हणून ताचें तें सुदारण हाडलें. क्रिस्ताक हांवें चिडकोवन रावूंक जाय, ताका म्हजोच कर्ण घेवंक जाय. मागण्याचें जिवीत तिणें वापरलें आनी हाचे मुखांत्र हंता हंताक जेजूक चिडकोवन रावून फुडें वचोंक तिणें सदांच केलें आनी आपणाच्या भयणीक शिकयलें आनी तिणें गायिल्लें हें आपुरबायेचें गायन आज आमी तुमचे मुखार दवरता. नादा ते तुर्बे नादा de spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te spante, solo Dios basta. स्पॅनिश भाशेचें गायन कोंकणीन म्हणचें जाल्यार कितेंच दोशीना जावं, कोणेंच बेश्टायना जावं, सगळें सरता, देव एकलोच सुबाळटा, देव मात्र आसल्यार पुरो. आविलाची सातेरेज संवसारांत मेतर जायनातली म्हूण चिंती नाकात. तुमी म्हणून पुरो हें पुरो एका भितरल्या माद्रीक सांगूंक बारीक सुलाभ. आमकां आमचें घर आसा, आमची भूंय आसा, आमची भुरगीं आसात, आमचें काम आसा, आमी लोन काडला, आमी घर बांदूंक आसा, आमी कार काडलां. असली जायती आलोचना तुमच्या मतींत आसूं पुरो. तुमकां आसल्याचे की चड तकली पडापड आविलाच्या सांत तेरेजाक आसली. तुमी एक घर बांदता जाल्यार 17 कॉवेंतां व्हडलीं व्हडलीं कॉवेंतां आख्ख्या स्पेन गांवांत तिणें उबारलीं. आतां मोटर कारार येता, ते बैलाच्या गाडयेन पॉयंट करून हातान बडी काडून सोलोवन ती वेताली. तिची भलायकी बरी नासली. धरणीर एका पिडेस्त जावन धरणीर लोळोवन लोळोवन तिणें वर्सां काडिल्लीं आसात. नानांतल्या पिडेक वळख जावन एक फावटी ती मेली म्हणून तिका सोडिल्लें समेत आसा. सबार फावटी ती पडली आनी निमाणे आयिल्ल्या तापान ती अंतस्त जाली. अशें पळयत आसतना संवसारी जायत्या संगतीन ती मेतर जावन आसली. रायांची वळख तिका आसली, मातबाऱ्यांची वळख ती आसली. ती मरच्या पयलीं आसतना ड्यूक ऑफ आल्बा एक रायस तिका पळोवंक आयलो, कित्याक तांचे थंय तिका साळावळ आसली. याज्ञिका थंय बिस्पान थंय तिका साळावळ आसली. देखून तुमी म्हणचे नाका भितरली माद्रिका कितेंय संवसाराचें कळीत ना. देखून देव म्हाका पुरो म्हणूंक सलाब, म्हाका आनी तुका म्हणूंक कश्ट म्हूण चिंतूंक पुरो. तशें न्ही. आमचे बरीच जायती वावट केल्ली, संवसारांत मेतर जाली, सबारांचें बरेपण आशिल्ली. आविलाची सांत तेरेज आपणाचें पयलें गिन्यान आसलें देवा थंय. देवा तूं म्हाका पुरो. देवा तूं म्हाका पुरो म्हणटना हें म्हाका नाका म्हणून न्ही. म्हाका म्हजें घर नाका, म्हजी भुरगीं नाका, म्हाका आस्त नाका, म्हाका बोदीक नाका असलें चिंतप न्ही. हें सक्कड म्हाका जाय. पूण ह्या सक्कडाचे की पयलें म्हाका देव जाय. देवाक पयलो स्थान दी म्हणून आमचो उपादेश आमकां सांगता. हो उपादेश पळोवंक आज आयच्या दिसा तुका आनी म्हाका आपोवणें मेळटा. आयचें पयलें वचप तुमी पळयलें निर्गमन ग्रंथांतलें 33व्या अध्यायांतलें. ह्या विशयान थोडो नियाळ करचो जाल्यार 10 उपादेश. मोइजेस सिनाय दोंगरार गेलो, थंय ताका 10 उपादेश दिले. 2 फळयो माथ्यार घेवन तो सकला आयलो आनी सकला येता आसतना कितें पळयतलो तो आशेवन आसलो. आरोन आनी आपणाची परजा ताळयो पेटून कोंब फुंकून आतां ह्यो 10 फळयो घेवन हांव सकल येता आसतना म्हाका येवकार करता. कशें एक बापूय ऑफिसांतल्यान फाटीं येता आसतना म्हज्या भुरग्यां बागलार रावून डॅडी वेलकम होम म्हणटा, म्हजी बायल म्हाका एक बरी टी कॉफी करून राखून रावता. असलें चिंताप आसले बरी मोइजेस आयलो. पूण घरा येता आसतना कितें पळयतलो? आरोनान आनी लोकांन सांगाता मेळोवन एक भांगाराचें वासरूं केल्लें आनी ताचे बोंतोनी नाचताले. मोइजेस येता आसतना कोणाकी गुमान पडोवन नाचलें आनी ते आपणाचेंच चिंतून बोंब्यां पुजा करूंक सुरू केली. हें पळोवन ताका इतलो राग आयलो, इतल्या खंतीन भरलो. इतलो तेंप हांवें वयर गुड्यार रावन प्रार्थना करून देवाच्या सन्निधींतान ही
उपादेश हाडण्यात आसतना म्हाका एक स्वागत ना देवाक हे वळखनात म्हणून ते फातर काण धरणीक मारल्यो फाळयो आनी तो देवा कडेन आतां उलयता. आयचे वचप तुमी आयकया. देवा तुवें म्हजो हात सोडलाय गी, तुवें ह्या परचेचो हात सोडलाय गी, कित्या पासून तूं अशें करताय? म्हजे लागीं उलय सोम्या, तूं आसाय म्हणून म्हाका एक कसो म्हण एक दाखलो दी. म्हाका तूं आसाय म्हणलें खात्री जावंक जाय. आमकां दिसता म्हाका सगळें तुवें सांडलाय म्हणून. देव ताका म्हणटा भिये नाका, हांव तुजे बराबर आसा, तुज्या सुपरचे बराबर आसा. सोम्या तूं म्हजे बराबर आसा जाल्यार हो गांव सोडून वचोन हांव मुखार वचना. आमी हांगाच रावता. तुवें आमच्या संगत येवंक जाय. आमी खंय वेता तुवें आसूंक जाय. हेरा जनांगांक सगळ्यांक कळोवंक जाय तूं आमचो देव, आमी तुजी परजा. देव तांचे संगत रावलो. ताणें रावच्या त्या बोंदेराचेर इन द फ्रंट ऑफ द टेंट, ड्युरींग द डे इन द पिलर ऑफ क्लाउड, ड्युरींग द नाईट इन द पिलर ऑफ फायर. उजाचे आकटें जावन राती आनी एका मोडा भशेन दिसाक खांबो जावन देव तांचे बराबर रावलो. देव आनी मोइजेसाक म्हणटा तेंत वचप मुखारसून गेल्यार हांव तुजे लागीं आतां उलयतां, म्हजें दर्शन तुका दितां. तुवें मुखामूळ म्हजें पळोवंक जायना. देवाचें मुखामूळ पळोवन आज मसेर कोणी वाचुल्लो ना. देखून तुका एक हांव करता, ह्या कडपाच्या कांसींत तुका लिपोवन दवरतां. म्हजो हात तुजेर हांव दवरतां. त्या कडपाच्या कांसींत तूं लिपोवन आसता आसतना हांव पाशार जातां. आमी ल्हान भुरगीं आसतना आवटाटा खेळचे आसा. बागलाच्या कांचीत आमी लिपोवन रावन आनी एकल्याक पाशार जावंक सोडचे आसा. कळिता म्हणून तुमकां हांव खेळना, तुमी खेळ्ळ्यात आसतली. देव तसलें आपा लिपा खेळटा. देव म्हणटा अरे तूं लिपोवन राव, हांव येणे पाशार जाता. हांव येवटी उतरल्या उपरांत म्हजी पाट तूं पळय, त्या दाडा तुका कळटलें हांव तुजे बराबर आसा. पळया मोइजेसाक देवाक पळोवचें, देवा कडेन उलोवचें, देवाक आपडचें, असलें एक आपुरबायाचें भाग मोजेसाक देखून मोइजेस म्हणालो ताका चिडकोन रावलो. आपल्या निमाणे घडये मसेर कितले कश्ट आयले रे, मोइजेन देवाक सांडू ना, देवान मोइजेस सांडू ना. मोगाळ भाव आनी भयणी, आमी हें फेस्त आचरूंक सांगाता जमल्या. हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. आमीच मोइजेसा भशेन चिडकोवन रावूंक जाय. आमी देवाक सोडल्यार देव आमकां सोडिना म्हणली खात्री आमकां आसूंक जाय. आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट येवं, कितेंय येवं, देवाक मात्र हांव सोडिचो ना. देव म्हाका सोडून घालिना. म्हज्या कुटुंबांत पलाणी देवान आपोवन व्हेलें आनी एकल्याक पिडा आयली आनी एक अनवार घडलें. म्हाका बिझनसान नश्ट जालो, म्हजी भुरगीं म्हाका सोडून गेली. कसलीय सन्निवेश आमच्या जिवितांत येवं, एक उडास दवरये, सगळ्यांनी सोडल्यारी देव म्हाका सोडिना. देव म्हज्या बराबर आसा. कशें त्या धाकट्या भुरग्यान सांगलें, डॅडी तूं म्हजो हात धर, हांव तुजो हात सोडीन पूण तूं सोडिनाय. असलें चिंतप आमचें तें आसूं. आविलाच्या सांतिरेजाच्या जिवितांत देव सगळ्यांनी आसलो. खंयच्याय वेळार देव ना म्हणून तिका भोगुल्लें ना. ती म्हणटा कुजनांत आसल्यार त्या कुजनांत हांव काम करता आसतना मोडकी आनी कुंडल्या मदें हांव पाशार जावन येता. पळया मोडकी आनी कुंडलें साक्रामेंतांत आसल्या जेजूक मात्र आमी पळोवचें न्ही. कारण हांगा इन्फंट जिजस श्रायनाक येतना सोबीत जेजू आमकां दिसता. पूण म्हज्या घरा हांव रांदपाच्या कुडांत आसतना थंय देव म्हजे जे आसा, म्हजो हात सोडिना, म्हजे बराबर आसा म्हणल्यार आमी चिंतूंक जाय. तर देवान दिल्ले उपादेश पळया. पयलो उपादेश, एका निजा देवाक मान दी. ताचें नांव व्यर्थ काडिनाका. तर देवाक पयलो मान. देवाक आमच्या जिवितांतल्यान कोणेय काडून व्हरूंक जायना. देखून तें पयलें पाळया. दुसरें, आवय बापाक मान दी. आमचें कुटुंब, म्हजी आवय बापूय, म्हजी भाव भयणी, म्हजी भुरगीं, म्हजी पतीन, हें जावं तें म्हजें दायज देवान दिल्लें व्हरतें. ताका सोडून घालचें नाका. म्हज्या कुटुंबाक हांवें चिडकोवन रावोंक जाय. कुटुंब म्हजें दायज म्हणलें वळखून घेवंक जाय. आज आमची कुटुंबां बेसान जाल्यान तर कुटुंबाक आमी चिडकोवन रावल्यार देवाक आमी चिडकोवन रावल्ले बरें जाता. देवान दिल्लें कुटुंब हें कुटुंब भद्र सांबाळया. तिसऱ्यान आले सगळे हेर उपादेश, चोरी नाका, जिवेशी मारे नाका, फोटसाक सांगी नाका, असले उपादेश म्हाका आनी हेरांच्या संबंधाक वाटे करतात. म्हजो आनी एकल्याचो संबंध तुटोवचें कितेंय हांवें करचें नाका. आनी तशें केल्ल्यान आमी एकामेकाक चिडकोवन रावोंक जायना. जर तर म्हज्या भावान म्हज्या लागीं आसूंक जाय, म्हज्या भयणीन म्हज्या लागीं आसूंक जाय, म्हाका मान मर्याद मेळोवंक जाय, हांव देवाचें भुरगें म्हूण वळखून घेवंक जाय, हांवें कसलेंच वायट ताका करिनाय. देखून आमी हें वायट पयस दवरया. जेन्ना हांव करतां न्ही जाय की देव म्हाका आरावन धरता. आज अपुरबायेचें फेस्त आमी संभ्रमता. मोगाळ भावा आनी भयणी, सोम्या तूंच म्हाका पुरो. तूं जावन आसाय म्हजें दिवेताचें दायज. म्हज्या कश्टान वरांत हांव ह्या
सबित कार्मेल गुड्याक येता वर्सावार हांव नव्यानं करता मागणें करता कित्याक म्हज्या जिवितांत एक चिंताप आसा कोणें सांडून गेल्यारी तूं म्हाका सांडिसो नाय ह्या एकाच बोगणाक लागून आज आमी सगळीं हांगासर आसा सोमी म्हज्या जिवितांत आसतना भिरांत म्हाका कित्या आविलाच्या सांतेरेजा भशेन ताका चिडकोन रावया मोइजेसा भशेन देवाक आमी चिडकोन रावया देव आमकां रावन धरून दी आनी तो धरता जाल्यार आमकां भिरांत दुसरी ना आनी आमचें जिवीत चड आनी चड संपें जावं दी आनी देवाच्या पावलांनी चलोवंक शेवटा पावोवंक देव आमकां आदार दिवं दी आमेन. आमची प्रार्थना एका देवा मुखार आमी उसान सांगया. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. मोगाळा बापा तुवें जायत्या धार्मीक भाव भयणींक आमच्या कुटुंबांतावन विंचून काड संवसाराक पाठयलें. तांणी तांच्या समर्पीत जिणेद्वारे संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागोवंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडखळी धैर्यान फुड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुसाचेर दिश्ट लावन सकत जोडिशें तांकां आत्म्याच्या बळान भर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. प्रितीच्या बापा कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडां पासत तुका दिन वसता हांव. मागणें मोग हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या चार खांब्यांनी उबारिल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणवे वरवीं ह्या संवसारींच सर्गीचो स्वाद प्रसरूंक तुज्या कुरपे देण्यांनी भर. कुटुंबांक फुटाडच्यो सर्व सक्त्यो हुमटून उडय आनी वळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा परी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. दयाळा बापा तूं सर देण्याचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जिजूक मान करूंक आदार लाभयिल्ल्या समेस्त दानींक हितचिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींक तुजी दराळ बेसांवां घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांनीच तांणी तुका लक्षिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. सर्गींच्या देवा बापा आमची मागणी ऐकून घे. मोगाळा बापा आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त बावडती लोकांक तुजे थंय उबारता हांव. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर
संसाराच्या पंताक पावोंक तुझे दूध जावन विंचून काडलेल्या आम्हा सर्वे समेस्तांचेर तुझ्या कृप्या आदारान भर आनी आमची क्रिस्ती जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एकवटून जियोंक शिकय म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. सर्गीच्या देवा बाबा, आमची मागणी ऐकून घे. एक मौन रावून आमच्या खासगी गरजां पासत आतां मागया. दयाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं तुका सदां चिडकोवन रावूंक खुशी व्हरता आनी त्याच आवडे मतीन दवरून ही प्रार्थना तुजे मुखार उबारल्यांत. आमकां जण एकल्याक तुज्या बेसांवांनी भर आनी तुजे सैच एक जावन जियोंक जाय आसली कृपा दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Kaniku Bapa Hanaya, Srika Germun Berta, Angkas Tuka Samarpita, Opun Gimun Magda. Kaniku Bapa Hanaya, Srika Germun Berta, Angkas Tuka Samarpita, Opun Gimun Magda. Servis Polares Nada, Beto Nita, Mundo Gowanso, Munsyawauran Kelo, Ritu Mendilo, Satu Amka, Jiwi Dimso, Kaniko, Bapa Hanaya, Srika Germun Berta, Angkas Tuka Samarpita, Opun Gimun Magda. मोगाळ बहिणी भावानो, जेजूच्या नांवाक आनी महिमेक आमी बेटोचे उड्या वयनाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारला. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सपदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवजन उक्तें केलें
आणि तो सगळ्या परजांचो उजमाड म्हूण दाखयले अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमाक दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण पर जळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती आनी सर्गीच्या सो दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Pavit, 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 दरबारांचो सर्वेस तूं सत आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उस सर्गे तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उस सर्गे तुका जय 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 उस सर्गे तुका जय 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 उस सर्गे तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट म्हणून ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुसाने पुन्हा जीवन पावण्यावर मी तुझे आमचा सोड जाय सगळ्या सर्वांच्या सर्वधारा आमचे सर्वोच्च जय ख्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणासन पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता व जिवीत सोडून आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक जी सेवा करू आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता जेजूची कूड आनी रगत सतेले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवन फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकार मरे देवाची माय सांगाती सांज ती सौपती भगेवन धरून दुतांनी सर काळी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सश्टच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार भापा सवन
वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनात. देवाक आमी आमच्या बापा म्हणून आमी उलोव मारता. तो आमकां सगळ्यांक रावून धरता. आमी ताका चिडकोवन रावूंक जाय. ताचे लागीं आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक जेजून शिकयलें प्रार्थन सांगात आमी म्हणया. आमचे बापा सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार. दयकोण जिवितांत स्वस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या न्या बरोशन अतिरिक्तांक आमकां तुजे उदार काकुतीन स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता दोम दुता म्हणे आनी आज सकाळीच्या वेळार हांगासर जमलेल्या जण एकल्याक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजेर दवरल्या खंड बावडताची दिश घाल आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दिवया. मोगाळ बाबा आनी भयणी हो जावन आसा समी जेजू क्रिस्त करी दाखवाल आनी ताका चिडकोवन रावचे आपुरबायचे फांटे आमी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमा समेस्तां सुभागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಬಾವ ಬೈನಿನೋ ಗೌಳಿ ಕಾರಣ ಲಗುಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಬೆರಿಸ್ ಗೆಮ್ಸೋ.
सर्गीतां देवलोलो तारो मुझा कुळासो बापान पाठयलोलो कालवार दोंगराक निष्ठुर कोसा जीव समर्पिलो उद्या रूपात खायचा घेऊन जातो सैरो मोसो जेसू जेसू मी तू काळजान मोशा जेसू जेसू राव तू आत्म्यान मोच्या जिये सदांच तू जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया कालत्या काळजांची वंदन तुका करता जिवीत दिवच्या देवा भक्तीपणी सेवता हर एक घडी सांगात तुजो भोगून आवाज वेगता जिवी मोची सरासरी मोहां तुजो करता जेसू जेसू हे तू काळजान मोच्या जेसू जेसू राव तू आत्म्यान मोच्या जिये सदांच तू जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया काळजांत आमच्या जेसू तू आयला व्हरतो संतोष आमकां आस्तिला तुका सेवून गावतोशी जाल्या उपकार तुजो पावलूक आशेता अर्गा 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 जेसू तुका संतोषान उल्हासान हरसून गायता तुका स्वादिसऱ्या मोगादऱ्या राव तू आमच्या काळजान भोवल्या बऱ्या इश्टा कर्या रासवण सलयची ये प्रार्थुया प्रितीबोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजिले हे तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत हो दिनवासनाचो येज संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सस्नाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे दयकर बसात बाबा भयणीनो
बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताची शुभाशय तुमकां पटयता. हॅपी फेस्ट. तुंस पुरो सोमिया हो संदेश घेवन ही वार्षिक परब आमी संभ्रमून आसाव. तोच सोमी तुमकांय तुमच्या कुटुंबाके गांवांत तशें परगांवांत आसच्या सर्व भक्तिकांक आपल्या आशिर्वादांनी बरो. भाऊ भयणीनो, हे मिसेचे बलिदान भेटोवन आयच्या विशयाचेर संदेश दिला मानदिक बाप आर्चिबाल्ड गोन्साल्वेस, आमचे कर्मलीत याजक प्रस्तुत मारगांव गोंयांत आमचे कॉव्हेंत आसा थंयसर वडील जावन ते आपली सेवा दितात. सोमेस्तांच्या नांवी तांचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. सा भेटवणी केल्या मानदिक बाप एल.एस. सिक्वेरा, चिकमंगळूर दिएसीचे याजक, मानदिक बाप हॅरी, गुलबर्गा दिएसीचे याजक, तशेंच मानदिक बाप सिप्रियन, आमचे कार्मेलीत याजक, आमच्या कॉव्हेंताचे तांकांय आमचे दिनवास. देव बरें करूं फादर. आणि फादर फेलिक्स मोरास, आमचे याच कॉव्हेंताचे याजक, तांकांय आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसाक भोव आपुरबायेन गायन केल्ल्या होली रिडीमर फिरगज देरेबायल हांच्या या फिरगजीच्या गायन पंगडाक आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. आपुरबायेन तुमी ह्या मिसाक गायन केला. बाळो जेजू तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तशेंच होली रिडीमर फिरगज देरेबायलच्या विगारांचेर, देव प्रजेचेर आपली आशिर्वादां वतून दी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा. थँक्यू. बाबा भयणीनो, ह्या संभ्रमाक सर्वांनी तुम्ही वर्त्या मापान आधार दिला. साहित्याने वर्तो त्याग सॅक्रिफायस करून आर्थीक आधार दिला, वस्तू रुपार आधार दिला आणि हांगासर निरंतर सेवा दिवन आसात. तुमचो सोमेस्तांचो उपकार भोवता. बाळो जेजू तुमच्या बऱ्या मनाचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपली आशिर्वादां वतो, तुमकां राखो आनी सांबाळो. फुडले मेस 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्त मेस भुरग्यां खातीर जावन आसतले. सिंधुदुर्ग दिएसचे गोळी बाप अदीक मनादीक ऑल्विन बरेटो प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताच्या उपरांत 12:30 वरांचेर मलयाळमान संजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस अदीक मनादीक बर्नार्ड मोरास बेंगळूरचे आर्च बिस्प प्रधान याजक जावन भेटयतले. फाल्यां फेस्ताचो संभ्रम ब्रेस्तराचो दीस, बाळो जेजू विशेष रितीन मान करचो दीस. फाल्यां सकाळीं 3 मिसां आसात. 6 वरार कोंकणी, 7:30 इंग्लीश, 9 वरार कोंकणी भाशेन. 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस अदीक मानदेक सिप्रियन मॉनिस आसनसोल देशचे गोळी बाप प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताच्या उपरांत 12:30 वरार कोंकणी भाशेन. सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मेस, फेस्ताचे निमाण मेस आमचे विगार जेराल प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताच्या उपरांत युकरिस्तीक पुरशाव आसतलो. त्या पुरशावाके तुमकां आमी मोगाचे आपोवणी दिता. भाऊ भयणीनो, फाल्यां येया, फेस्तान वांटिली जाया, बाळका जेजूची आशिर्वादां जोड घेया. सांगतच ह्या फेस्ता दिसांनी सर रितीने सहकार दिवच्या हर एकल्या सोय आमी काळजांत तावन उपकार भोवता. आज फेस्ताचो 11वो दीस म्हणयेत. 9 दिसांचे नोवेन काल आनी आज फेस्ताचो संभ्रम. फाटल्या 11 दिसांनी हजारो भक्तीक हांगासर आयल्यान, काल हांगासर सक्कड मिसां माटपान जाल्यान आज जेजू बाळोक जायत्यांक ताचे लागीं ओडून आसा. बाळका जेजू जावं अर्गां आनी स्तुती आनी ताणें आमचेर उतल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. एक घडी बर उबी रावया. बाळो जेजून केल्ले सगळे उपकार आमी नियाळया. ह्या पुंतळार येवन ताच्या आशिर्वादां जोडूंक फाव केल्ल्या खातीर ताका अर्गां दिवया. सांगता आमी मागया. ये भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां हंदाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रस नराणें सांबाळणार. आमची सगळे पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांची इमाची मारिफा तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. निमाण्या आशिर्वादाच्या फुडें ह्या कार्याचें सुकाण घेतलो फादर प्रकाश आमचो टिकून ना. आपुरबायन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणे कॉव्हेंताचो वडील बाप विल्फ्रेड आनी सौ याज्ञीक कळमीत नासतना वावर करून इतली बरी मांडावळ करून हे फेस्त संभ्रमूंक आमकां तांणी मांडावळ केल्या. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेरी बाळका जेजूची विस्नार आशिर्वादां मागता. ताळयो पेटून आमी शबासकी उसारया. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसो. सर पदवीदार देवाचो, बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच काल रावो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी एकामेकाच्या माया मोगान तुमकां धाडटा.
कुसाची कुर्वेन आमचे देवा आमचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे जेजू बाळका आमचे बेसावंगाल आणि ऐक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसावंगाल आणि ऐक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे बेसावंगाल आणि ऐक आमचे मागणे बाबा बहिणीनो 10:30 वरांच्या मिसाची